नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आठवडो जो आशिल्लो जंय भरपूर राजकीय घडामोडी घडल्यो आनी घडटात आनी एक प्रश्न म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकाराच्या मनाक आतां येवपाक लागला की आमचें राजकारण खरेंच इतल्या सकयल्या पांवड्यार पावलां काय कितें की कोणाक कसलीच धर्मान आनी मर्यादा उरली ना. कितें ह्या परिस्थिती आनी कित्याक ही परिस्थिती आमचेर आयल्या हाजेर आमी भासाभास करतात. चार मानेस्त आसा म्हजे बरोबर. पयली आसात ते गोवन वार्ताचे चीफ रिपोर्टर किशोर नायक गांवकर. स्वागत तुमचें. दुसरे आसात ते म्हजे बरोबर गोवा फॉरवर्डाचे फुडारी आनी वायस चेअरपर्सन दुर्गादास कामत. तिसरे आसात म्हजे बरोबर काँग्रेसीचे आमदार आनी फुडारी अलेक्स रेजिनाल्ड. आनी चवथे आसात म्हजे बरोबर भाजपाचे फुडारी आनी स्पोक्सपर्सन दत्तप्रसाद नायक. किशोर, सुरवात तुजे कडच्यान करता. कशें दिसता एक पत्रकार म्हणून, गोंयचो नागरीक म्हणून आयच्या आमच्या राजकीय परिस्थिती कडेन पळयतना भावना कितें? पत्रकार म्हणून खूप वेदना जाता ह्या सगळ्या एकूण परिस्थिती कडेन पळयत जाल्यार. आनी राजकीय दृश्ट्यान पळयत जर गेल्यार आमी विचार करताले की खंय तरी आमचें राजकारण शुद्ध जायत चल्लां म्हणून. म्हणजे पयलीं कशें आसलें, पयलीं फुटाफुटी पक्षांतरां ही खूब जातालीं गोंयान. आमी अल्प काळान कितलेशेच मुख्यमंत्री पळयले. त्याच्या नंतर पक्षांतर बंदी कायदो येयलो. पूण पक्षांतर बंदी कायद्याक सुद्दां आयज काडीची किंमत न दिता डायरेक्ट लोकांनी निवडून दिल्लेले आमदार राजिनामे दितात आनी दुसऱ्या पक्षान वयतात. म्हणजे इतकें धाडस करपाचें हें जें कितें नवीन जो ट्रेंड सुरू जाला राजकारणान तो म्हणजे लोकांक, जनतेक काडीची सुद्दां किंमत दिवप ना. आपल्याक जाय तें करप आनी जय पराजयाक कांय फरक पडना. कारण आमदारकी जवळ जवळ विक्रीकूच काडल्या काय कितें आतां आमदारांनी, असो विचार करपा सारकी परिस्थिती जाल्या. म्हाका दिसता गोंयच्या दृश्टीन म्हणजे गोवा एक विकासाच्या एक गतीचेर सद्या फुडें सरतालो. ह्या विकासाच्या गतीर वचपी गोंयांक हे आतां परत एक राजकीय शुक्ल काश्ट लागला अशें म्हाका दिसता. गिराण लागला, राजकीय गिराण. आनी ह्या गिरणांतल्यान जर गोंया भायर येवंक ना गेल्यार म्हाका दिसता भविश्यान गोंया समोर भीषण परिस्थिती निर्माण जावपाची शक्यता आसा. बोवाळ जाल्ला की कांय आमदार तुमकां जॉयन जावपाक शकतात काँग्रेसीचे, कांय आमदार बीजेपीक जॉयन जावपाक शकतात. खरेंच गरज आसा इतली फुडाफुडी करपाची? हें हॉर्स ट्रेडींग न्ही. सदांच हॉर्स ट्रेडींग म्हणून घोडे बाजार चल्ला आमदारांचो म्हणून बोवाळ पडटा. आज ह्यो चल्लो तो घोडे बाजार न्ही. बट एवरीथिंग इज पॉसिबल इन पॉलिटिक्स. आनी आज जे जावंक लागला, जे काँग्रेस पक्षाचे 2 आमदार गेले, हाजे कारणीभूत आसात स्वता काँग्रेस पक्षाचे GPCC लिडरशीप. हांव ह्या तांच्या CLPक दोश दिना. कारण याद जाता 15 दीस पयलीं एक पत्रकार परिशद जाली आनी थ्रेटनींग एक पत्रकार जाले की ह्या सरकाराक आमी उडयतले. आनी सरकाराक जेन्ना उडयता म्हूण तुमी सांगतात तेन्ना रुलींग पक्षाचे कोएलिशन किंवा आमचे जे पार्टनर आसात, आमी राजकारणान आसात, आमी NGO न्ही. आनी हांकां जर दिसलें जर आमी ओगी रावताले जाल्यार आमी ओगी रावले नात. ओपोजीट रिएक्शन जालें कितें? जे म्हणटाले की रुलिंगांतले फुटून येतले आनी काँग्रेस पक्षाचें सरकार स्थापन जातलें, 15 दिसां भितर वेगळेच जालें. ताच्या मुखार एक पावल मारलो बाब रमाकांत खलपान. ताणें एक पत्रकार परिशद गेली गेल्या विकान खंयच्या बुधवाराक खंय तरी आनी म्हणलें की अर्थक्वेक येवपाचो आहा म्हणून. रुलींग कोएलिशना भितर अर्थक्वेक येवपाचो आहा म्हणून. कुंकळ्ळेचें जेन्ना ऑफिस इनॉग्रेशन आशिल्लें त्या दिसा आमचो पार्टीचो अध्यक्ष बाब विजय सरदेसाय आनी ते भाशणान म्हणलें की खलपान सांगलां की राजकीय भुकंप येवपाचो आसा सत्ताधारी सायडीन. भुकंप येतलोच. तो भुकंप खंयच्या वटेन आयलो आनी कितलो मॅग्निट्यूडाचो आयलो हे लोकांनी पयर पळयलें. तूं कितें म्हणटात? तांचे आमदार फोडून व्हेल्याक काँग्रेस जबाबदार? पळयात, विरोधक सांगतले रुलिंगेंतले आमदार फोडटात किंवा सरकार पडटले आनी आमी ओगी रावतले हे दिसता? ओके, व्हेरी पर्टिनंट क्वेश्चन. वेन यू आर थ्रेटनिंग देम एंड वेन यू आर थ्रेटनिंग देम टू पुल दियर गव्हर्मेंट डावन आनी तुमी राजभवनाचेर वचून सांगतात की फ्लोर टेस्ट करात, आमचे कडेन हें आसा. ते म्हणटात की द एक्शन टू ब्रेक युअर MLAs वॉज अ रिएक्शनरी. डोंट यू एग्री? डोंट यू थिंक दे हॅव अ पॉयंट? Now, if he's blaming the GPCC leadership and everything, and if he's blaming the party, I want to tell him that only one thing, that defection for this takeoff for this term, Vijay Sardesai gele. Kiryak, he went and the fellow who won on a platform against the BJP went on a platform and joined BJP.
So there started the first step. Your answer is what you're going to give the people. Are you giving a government with horse trading MLAs, with all corruption charges against you, all that you answer? Don't answer. Okay, GPCC president. पण अलेक्स बाब Second तुमच्यानी तुमचे आमदार सांभाळपाक जाल ना फॅक्ट काय हो फॅक्ट वन सेकंड आमगे आमदार आमकां सांबाळून जालें नाही ते आमगे पार्टी चोयतली वॉट एक्शन इज टू बी टेकन ऑन दॅट इज नॉट फॉर हिम टू आस्क अस नाव फॉर अस इट इज वाय ही इज डुईंग हॉर्स ट्रेडिंग वाय दे आर डुईंग हॉर्स ट्रेडिंग वाय दे आर डुईंग ऑल दिस टू रिमेन इन पॉवर or give better governance to the power. I want to ask them. Do they require MLAs from the Congress to give better governance to the people? Tell me. ओके व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन की करता कित्याक तुमी कारण फक्त सत्तेर रावपा खातीर कितेंय करप फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट हय आम्ही जेन्ना सरकार फॉर्म केल्लो वी गेव अ लेटर ऑफ सपोर्ट ऑफ 23 MLAs. ओके आमचेर आतां नो कॉन्फिडन्स मोशनूय ना हे वेगळे वेगळे टेस्ट करता मदींच तांचो फ्लोर टेस्ट आसता मदींच तांचो प्लास्टीक एक्स टेस्ट आसता सो हांचे कसले टेस्ट करताले आनी हे कितके सिरियस आशिल्ले हें गोंयकारांनी पळयलां तांच्या स्वताच्या आमदारांनी पळयलां आनी तांच्या स्वताच्या आमदारांक आज एक तांच्या पार्टीन सेक्युरिटी फिलींग ना दे फील दे आर दॅट इनसेक्युरिटी इन देअर पार्टी इट सेल्फ and both these MLAs who have defected now have clearly stated की आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जो डेव्हलपमेंट तांकां जाल्लो जाय तो जायना ना तुम्ही विरोधकांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी डेव्हलपमेंट करना ना 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 इट्स नॉट आमी करना सुभाष शिरोडकर इज क्लियरली सेड 10-12 वर्सां जाली 12 वर्सां जाली म्हणजे भितर कांय काळ तांचोय सरकार आशिल्लो सेंटराकूय आशिल्लो आनी तुमच्याय आमदारान केला दॅट इज वॉट सुभाष शिरोडकर has said. I am just quoting him in his this yesterday. आणि डेफिनेटली इन द लास्ट 2 years तांकां स्वता पळय हे परते परते हांच्यांनी जोक केल्लो राजभवनान पिकनिकेक वताले दोनापावल कशे ट्युरिस्ट येता थंय तो आमचो स्पॉट पळोवपाक तशे हे वताले थंय सगळे आनी तांकां स्वता ही फकाणां दिसतालीं तांच्यांनी तें सांगलां की हे सरकार केन्नाच करूंक पावचें ना आनी दोनी बरे तांचे MLAs आज आमच्या बरोबर आयल्या आनी म्हाका दिसता वी वेलकम देम आनी आमच्या अध्यक्षान काल क्लियरली सांगिल्लें आसा की काँग्रेस मुक्त भारत आणि काँग्रेस मुक्त गोवा ताचें एक पाऊल म्हणून म्हाका एक गजाल सांगा तुमचे कडेन आणि जशें दुसरें लेट मी जस्ट कंप्लीट किशोर बाबान जे सांगलें की आतां इट हॅज गॉन टू अ डिफरंट लो दे आर गेटिंग बॅक देअर ओन मेडिसीन 2002 आमचे सत्र आयिल्ले तांच्यांनी आमचे कशे फोडले दिगंबराक व्हेलो आमचे सगळे MLA तेन्ना व्हेले तेन्ना राजकारण बऱ्याच तराचेर आशिल्लें आज आमकां तो वेगळ्या हातून दिसता कित्याक बिकॉज सोशल मिडिया एक्टीव जाला आनी सगळे एक्टीव जाला म्हणल्यार दे आर गेटिंग बॅक वॉट दे स्टार्टेड इन म्हाका एक गजाल तुमचे कडेन जर 23 आशिल्ले किंवा आसात तांची फोडपाची गरज कितें आशिल्ली आमी फोडूंकच ना न्ही ते आयल्या स्वता हांवें खंय म्हणलां आमी फोडल्या दे हॅव कम ऑन देअर ओन कोणें सांगचें म्हाका की कसली कोणाक आमी फोडपाचो प्रयत्न तुमी तांकां आतां कांय पदां हें बी दिवची ना मंत्री पदां कॉर्पोरेशनां बी दिवची ना मंत्री ते आयल्या म्हणटा कितें याद जॉईन जायात पुरो न्ही पळय जशें हांवें म्हणलां भारतीय जनता पार्टी आमच्या अध्यक्षानूय काल क्लियर सांगलां पार्टी व्हडली जाता आनी जे कोण बरे लोक येवपाक सोदता दे आर ऑल वेलकम इन भारतीय जनता पार्टी आनी एक बरे बहुजन समाजाचे 2 बरे MLAs म्हणजे इट इज वन पार्ट परत परत हे बहुजन समाज आपले वटेन आसा आपले वटेनचे करता आज म्हाका दिसता दसरो आज दसऱ्याकूय सगळ्या गोंयकारांक शुभेच्छा दिता आनी बहुजन समाजाचे बरे 2 MLA आज आयले आनी दिवाळी पर्यंत म्हाका दिसता कंप्लीट वायप आवट जातले सगळेच तांचे MLA म्हाका दिसता फुडें काँग्रेस सोडून वतले ओके म्हाका एक प्रश्न जो आसा तो सामको पर्टिनंट आहा की अल्टिमेटली जेन्ना तुमी एक पार्टी ब्रेक करतात तेन्ना तुमी एका 2 मतदारसंघांचेर आतां मेरेन तरी तुमी इलेक्शन लादतात कितली बरोबर ही गजाल पळयात एक म्हणल्यार आमदार आमी फोडून ना थंय परिस्थिती अशी जाल्या काल तुमी ते बाब सुभाष शिरोडचो इंटरव्यू पळयात ताणें क्लियर म्हणलां की तो कशे तरेन तो विटलो तो थंय म्हणटा की 7 जण मुख्यमंत्री जावंक सोदतात तो म्हणटा फाटले फावट 15 दीस 1.5 म्हयन्या पयलीं एक मिटींग जाली थंय म्हणटा एक मुख्यमंत्री उठलो आनी म्हणपा लागलो की आपल्या कडेन 2 आमदार आसा आपूण मुख्यमंत्री आनी एकटो म्हणपा लागलो आपूण मुख्यमंत्री मदींच एक आमदारूच नाशिल्लो मनीस जो केंद्रीय मंत्री जावन गेलो आदलो तो उठून म्हणटा की आपूण मुख्यमंत्री आपल्या कडेन 5 आमदार आसा म्हळ्यार ही परिस्थिती थंय हे आमदारांक आमी फोडूना हे आमदार स्वता काल ते डिक्लेअर केला की वॉलंटरी ते भायर सरल्यात कित्याक भायर सरल्यात कारण
This is a clear failure of the GPC leadership to keep their MLAs together. आणि तांच्यानी आज सुद्धा सांगचे की ते 14 जाण जे उरल्या पळय हय. त्या 14 जाणांचो लिडर कोण तो आज डिक्लेअर करतो बरं आता आय एम कमिंग टू यू नो ते दोघं एक साइड आहे ओके सांग तू. सुरुवातीचे पयस किशोरान तुका सपोर्ट केला सो हांवें तशी चुकीची घालना काय किशोर cannot, I cannot No, be no, one. second. I One cannot more. be You cannot one. be one, I cannot but be he has one. supported your point. I will add to quickly. No, no, give him chance. दत्तप्रसाद I will Give add him to chance. it. Yeah. आता तांचो जीपीएससी अध्यक्ष जो जालो ताका कित्याक अपॉइंट ताका म्हणटाले की तो कम्युनिटीचो एक लिडर म्हणून अपॉइंट जालो. आज त्याच कम्युनिटीचे 2 आमदार ताच्याच पक्षाचे ताच्या खाली सोडून गेले म्हळ्यार खंय उरले लिडरशिप. ओके एक गजाल ते ताच्या क्लियर स्वताच्या सांगतात आमदारांक सुद्धा दिसता हय जे बहुजन समाजाचे तुम्ही उलयतले. बहुजन समाजाचे ही भारतीय जनता पार्टी See, boy. I am coming to you. They are talking, but I am Now straight don't coming to disturb me. you. Let me speak. I won't disturb. Okay. सांग. सांग. Ask me whatever you want. मेन गजाल ते म्हणतात की आम्ही फोडली ना तुमची इंटरनली इतली तुगेली फुसांव आसात प्रत्येक मनीस मुख्यमंत्री जावपाक सोदता सो ते विटले आणि तांणी पक्ष सोडलो म्हण दॅट इज वॉट दे आर सेईंग आणि तांणी एक सांगता ते आज तरी सांगात त्या 14चो लिडर कोण तो जे बरें. काँग्रेस सांगपाक शकना. सांगता सवाल सांगता म्हाका सदां बरी मेसेज दिली ताणें. हय. He welcomed those people who have come in. I think he should now good it's come on TV. He has welcomed it. That means BJP workers have welcomed 2 Congress MLAs. Right. And that side Parsekar, Mandrekar has spoken what they have to be spoken. And now he is confirming. म्हणजे he has welcomed all those fellows. Now let me speak. Let me speak. Now here You you are. speak Now later he on. didn't You disturb speak you. later on. Yeah, This is he the didn't debate. disturb you. Yeah. This is the debate. Yeah. Development उलयत आसतना बाब सुभाषाक उलयत now he can't talk. Right. Once he gets out he can't talk. He should have spoken before. Take respect आलोलो. Subhash cannot talk now. He should have spoken before and take इलोसो respect आलो. आणि डेव्हलपमेंटाचे उलयत आसतना तशें बाबा हेणें म्हणलां आय एम गोइंग टू टेल यू दॅट डेव्हलपमेंटाचे तेच 5 पयलो आमदार आसलो तो बीजेपीचो आमदार आसलो महादेव नाईक. सो ही हॅज रायटफुली स्पोकन दे हॅव नॉट डन डेव्हलपमेंट. दॅट इज वाय ही वन करेक्ट आय एडमिट. पर्रीकरांचे आजपासून एक हेल्थ बुलेटिन पासून ना. With due respect to his health, with due respect to the person, I may be his critic. I've always given him due respect when required. Till today, there is no bulletin. Government is a chief minister. Government is a... When you have a chief minister whose bulletin is not there, when there is dicey... people like Tendulkar are saying that he is all right. Tendulkar and doctorate degree ke liye. There is no... I've been asking the governor for the last 10 times, Baba, to म्हणटा आमी governor फकाण करपा वयताय. तेक जो दिसता आमी फकाण करपा वयताय. That is his view. I have no problem. We are doing our duty. I asked the governor 10 times, give me every time she said I'm going to give a letter, she has not given me. Ask her, put it on record. Second thing, तो म्हणाला BJP rule, तू म्हणाला सुभाषान जायत उलयलें 5 वर्सां आतां going to getting back. तो म्हणटा काँग्रेसाक is getting back what they did. 2012 मनोहर पर्रीकर काळे टी शर्ट घालून सॉयल घायला व्हड उलयलो आपण एश करतलो तेश करतलो काँग्रेसी कोण म्हणटालो तो 58 इंचीस आहा तो म्हणटा आपण सगळ्यांक भितर उडयतलो ताका अजून कांय जालें ना. आतां तेणें सांगिल्लें आपण एक करतलो तें करप्शन मायनिंगाचें हें उलयतलो ताका लागून आमकां भायर मारले. तो कितें सांगू सोदीत आतां आमकां भायर मारले 2012 आमी सगळें रॉंग केलें म्हूण तो परतून कोत्ता आनी ताका भायर मारपाचो. आतां coming to corruption and coming to this issue of MLAs going to him. Without luring the MLAs, you think the MLAs will go? How many MLAs they have not approached? He only is saying, आणि तीग जावं वचपा आनी चौक जावं वचपा तेंगे अप्रोचमेंट नासतना आनी तेंका उलय नासतना ही कॅन मेक अ स्टेटमेंट. रेजिनाल्ड म्हणटा न्ही कांय दिनासतना MLA येना ह्या वटेन. रेजिनाल्डाक कितें दिल्लें काँग्रेसीन की तो सेव गोवा सोडून काँग्रेसीन गेलो हें आतां रेजिनाल्डान सांगचें. तो सेव गोवा सोडून काँग्रेसीन कांय दिनासतना आयलो सांग किती मेळ्ळें तुका कोणाक when you defected किती मेळ्ळें तुका. I was from the Congress. Yeah. I was the block president of the Congress party. Not like him. After a few days, he will not be able to wear the orange shirt. I am proud that I was a congressman. Yeah. Because Sardin, he didn't give me the ticket, and rather I contested. I went back to my own party. And when we did it, BJP tried a lot to form a government with us. They didn't succeed. Somehow देवान म्हाका काँग्रेस पार्टीन वयलो. काय मेळो ना म्हाका चेअरमॅनशीप असो मेळो ना.
म्हाका कांय मेळना, म्हाका कांय पयशे मेळनाय. म्हणजे ताजे दुसरे जे फुट्टा तांकांच मेळटा हय. आणि तो जे म्हणटा आय वॉज अ काँग्रेसमॅन जाल्यार सोपते कोण आशिल्लो रे? न्ही म्हाका एक गजाल सोपते सांगा. आमचो एमएलए तुम्ही चोरून व्हेल्लो मरे, ते आन्सर दी मरे तू ते म्हाका. विश्वजितान हा? वयलो तेका. विश्वजितान आज कित्याक विश्वजित उलयता? तुजबार तुम्ही बोहा. व्हेल्लो मरे चोरून विश्वजित काँग्रेस तुजबार पार्टी. बोहा आता. ते विश्वजितान सांगा उलयलो मरे. भाऊ. दा. ताणें म्हणलें की आमदाराक आमी लूर करतात. हय. आज परिस्थिती अशी जाल्या की तांचे आमदार आयच्या दिसाक आयच्या सकाळच्या सुद्धा दिसाक हय. आमच्या संपर्कान आसात, पूण आमी घेनात. बरं. आसात. राव कित्याक करतात ते? कापासालेलें नांव सांग. राव. कापासालेलें नांव सांग. रेजिनाल्ड कापासालेलें नांव सांग. आज चल. रेजिनाल्ड सारको You are making a आमदार. public statement. नांव सांग. रेजिनाल्ड चल. सारको आमदार. I challenge you. Come on. रेजिनाल्ड सारको आमदार. I am challenging you. हायपर Tell the कित्याक name. जाता? Come हायपर on. कित्याक जाता? I am challenging you. Don't tell lies. You are a liar. आयच्या दिसाक You are a आमदार. liar. आमचे You are a liar. आमचे- Tell me the name. You आमचे- tell me the name. आमची Don't vice tell president lies. जा. Don't degrade my आमचे- Congress आमचे- MLA. नाव सांग म्हणटा, नाव. Don't degrade my आमचे Congress vice MLA. president ची बाय नाव सुद्धा सांग जाणता. म्हणटा. नाव सांग म्हणटा. आमचे vice president ची बरं. बाय सुद्धा रेजिनाल्ड, जाणता. रेजिनाल्ड. I challenge to you. आमचे- You आमचे are vice making a president public ची statement. आमदाराची बाय सुद्धा. You are making. रेजिनाल्ड, You are रेजिनाल्ड. making. मागे- I didn't say तुगे आमदार आमको हाय म्हणून. I can रेजिनाल्ड, also make a रेजिनाल्ड, statement. रेजिनाल्ड. I can also make a statement. रेजिनाल्ड, I रेजिनाल्ड. can also रेजिनाल्ड, I रेजिनाल्ड. can also make a statement. I am putting it on record. I am तुगे MLA आमको हाय म्हणून. I I am am not putting on making because I record. have no proof. I am No, putting no, on Reginald, record. Kapasadiya Reginald. नाव सांग. Why No, will I tell- I want the name. Why will I tell the I name? want the name. Politics- Otherwise you are a liar. Politics not You played are by a the liar. You are a Your liar. MLAs are in touch No, with us. no, But- no. You tell the but- name. Reginald. But we will not take them. रेजिनाल्ड, रेजिनाल्ड, Tell the name. रेजिनाल्ड. If you have guts, tell the name. Come on. रेजिनाल्ड, एकच प्रश्न. Yeah. Yeah. ओके चल तो म्हणटा नेम नो एमएलए हय. ताजो प्रेसिडेंट हय. गिरीश बाब चोडणकर हय. ओके तो म्हणटालो जेन्ना आमचो बाब मायकल लोबो मातसो अपसेट जालो पळय की खूब बीजेपी एमएलए आमच्या संपर्कान आसा दॅट मीन्स गिरीश ऑल्सो इज अ लायर हे सांगच्या मागे मारता मागे दत्तप्रसाद मागे एकच गजाल सांगा तुम्ही ताणे सांगितलं रेजिनाल्ड, गिरीशान सांगितलं गिरीश तुझो प्रेसिडेंट मरतो यू आर ही इज अ प्रेसिडेंट I asked him. I asked him. You ask Girish if you have तुझो the प्रेसिडेंट guts. मरतो You ask Girish. तुझो प्रेसिडेंट गिरीश गिरीश माझो No, प्रेसिडेंट you ask me. putting on record. You Why? ask me. He is your president. He's made a statement Reginald, here. Reginald. Don't divert. I am BJP putting is on record. divert करपाची. रेजिनाल्ड, No. रेजिनाल्ड, रेजिनाल्ड. No. रेजिनाल्ड, रेजिनाल्ड. Still with touch with us. रेजिनाल्ड, 1 minute. रेजिनाल्ड, 1 minute. 1 minute. No, no, 1 minute, 1 minute. No, no. मागे- गिरीश इज द प्रेसिडेंट ऑफ काँग्रेस दत्तप्रसाद. You ask प्रेसिडेंट बॉस गिरीश You ask Dr. Girish. What is Girish? No, 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute. You have to. हांगा एक आमचो अध्यक्ष तो सांगता की आमकां सरकार फॉर्म करपाचें बरें, बरें. ओपोजिशन आमदाराक विचारा बरं दत्तप्रसाद म्हाका एक सादी गजाल सांगात Leadership is a failure. Topic divert. Leadership is a failure. दत्तप्रसाद एक Topic सिंपल divert गजाल करता. तुम्ही तांकां विचारलें तुम्ही तांकां डायरेक्ट तुमच्या 14 जाणांचो लिडर कोण काय म्हण आज जेन्ना तुमचेर परिस्थिती आसा की हू आफ्टर मनोहर पर्रीकर म्हण तुमची परिस्थिती तांची इतलीच वायट आसा नॉट एट ऑल आमची जी परिस्थिती आसा तुमकां येणाऱ्या थोड्या दिसांनी आमचो जो कोण लिडर आसा तो व्यवस्थीत सगळ्या कडल्यान कळटलो ओके दुसरें आनी एक तो वदळ हें म्हणटालो म्हाका ताणें आमच्या पार्सेकर सराचें जें हें दिलें आय कम टू ना दॅट ना आय कम टू दॅट ऑल्सो आय आन्सर Yeah. ऑन दॅट ऑल्सो Yeah. आमचो पळय आमचें जें डिसिजन घेतलां आमच्या हायस्ट लेवलाचेर घेतलां आमचो पार्टी प्रेसिडेंट माननीय अमित शाहजी आनी तें जें जेन्ना थंयच्यान डिसिजन येता इट इज द ड्युटी ऑफ आमी सगळे कार्यकर्ते की आमी ते आमगे सगळे अनेक प्रश्न honor होता करपाक आज तुमच्या स्टेट प्रेसिडेंटान एक स्टेटमेंट केलें पार्सेकरांचे उलयतना की हाती चलता है कुत्ते भोगते है म्हणून यू एग्री विथ दॅट स्टेटमेंट ना हांवें जाल्यार अशें कांय स्टेटमेंट आयकूं नो रिकॉर्डेड आहा ना आय हॅव नॉट हर्ड एनी I'll play it. ना आय हॅव नॉट हर्ड एनी I can play it. एक लक्षात He only hears what he पार्सेकर requires. I can play it. He hears only what he पार्सेकर requires. सरान जे कितें व्ह्यूज दिल्या हय ताजेर तुमच्या स्टेट प्रेसिडेंटाचे स्टेटमेंट आहा वॉट एव्हर इट इज आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट ऑन दॅट बट आय वूड लायक टू टेल हिम की पार्सेकर सराक जें कितें प्रोबेबली त्या टायमार दुखलां आसतलें तो उलयला आसतलो बट इतकी हांव तुका गॅरंटी दिता आज हांगा बसून पार्सेकर सर पूर्णपणे पार्टे बरोबर आसतलो हय आनी यू एग्री विथ दॅट भारतीय जनता स्टेटमेंट सी पार्टी आयचो टॉपिक कित्याक खंयच्या लेवलाचेर गोंयचें राजकारण पावला सो जेन्ना असली कमेंट आयकूं येता डू यू एग्री विथ दोज कितें कमेंट्स आसा पळय Every worker. आमी जो लेवल उलयता राजकारणाचो हय. डेफिनेटली राजकारण हें सामकें लोवस्ट लेवलाचेर आशिल्लें आतांच न्ही ऑलमोस्ट म्हाका दिसता आतां 20 वर्सां Mainly जाल्या politics. आनी तें चेंज जावपाकूच जाय म्हणून म्हाका तरी खंय तरी दिसतालें की हांवें पॉलिटिक्सान येवचो आनी म्हाका म्हजी मुख्य पॉलिटिक्सान येवपाचें कारणूच आशिल्लें जें आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी जें कितें चल्लां म्हणजे जे लँड कन्वर्जन्स आमची जी शेतां सगळीं जी पाड घालप चलिल्लीं सगळे ऑल दोज थिंग्स वर द मेन रिजन्स वाय आय केम टू पॉलिटिक्स बट अशें दिसून येता की लोक सुद्दां जे आसा हे अशाच आमदारांक परते परते निवडून बरें म्हाका एक सो योंग पीपल आर रिस्पॉन्सिबल ताक मातशें उलय न्ही. ना ना ताका ताका मातशें उलय न्ही. देन आय गो टू दुर्गादास
एक गजाल दिसता की आज जो ताणी म्हळें की भूकंप जातलो म्हणिल्लो खलपान तो जो भूकंप आसा तो काँग्रेसी वटेच्यान जालो म्हण तो भूकंप जातकीर ताजे आफ्टर शॉक्स हे बीजेपी भितर सुरू जाले हो बीजेपी भितरले आफ्टर शॉक्सांचोय भूकंप जावपाक शकता काय कितें आनी कितली गंभीर आसा परिस्थिती? एक सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे हांव पत्रकार म्हणून ह्या डिबेटीन आसा आयज. हय तीन राजकीय पक्षांमध्ये जे द्वंद्व ते alliance. आता जे चल्ले हय. ते सगळ्या लोकांनी पळयले हय आणि म्हाका दिसता त्या द्वंद्वा वयल्यानूच लोकांक एक मेसेज गेला की राजकारण आमच्या खंयच्या पातळीर नीच पातळीचेर गेला पळय. हय कारण म्हाका दिसता की भाजपान जेन्ना गोंयच्या राजकारणात प्रवेश केलो तेन्ना गोंयचें राजकारण स्वच्छ करपाक म्हणून भाजप येयल्ली आणि लोक काँग्रेसीक मोगोक ह्या सगळ्यांक विटलेले. एका पक्षांसून दुसऱ्या पक्षान तो मुख्यमंत्री तेका आवडटा हो चडटा. मनोहर पर्रीकर एक आदर्श व्यक्ती म्हणून लोकांसमोर येयलो, लोकांनी काय एक्सेप्ट केलो आणि फुडली सगळी कारकिर्द लोकांनी पळयली. आयज म्हाका सांगपाक दुख्ख दिसता की आयज आमचे मुख्यमंत्री आजारी आसात, पूण ज्या मुख्यमंत्र्यान गोंयच्या लोकांसमोर स्वच्छ राजकारणाचे एक जे वलय तयार केल्लें त्या मुख्यमंत्र्याच्या शेवटच्या क्षणांक ते परत असले तशेंच बुरशें राजकारण सुरू जाता. म्हणजे एक चक्र पूर्ण जालें काय कितें? एक जाली गोष्ट. दुसरी गोष्ट आता दत्तप्रसादान सांगलें तशें की काँग्रेस मुक्त भारत तांकां करपाचो. आमी भारत कुशीक दवरया, गोंयचेच उलोवया. म्हणजे काँग्रेस मुक्त गोवा म्हणजे कितें की काँग्रेसींतले सगळे बीजेपीन घेवप कांयच म्हणजे पक्षाक विचार पक्षाची ध्येय धोरणां साफ नियत खंय गेली तुमची? साफ नियत सही विकास म्हणून तुमचो मंत्र आसा आता लोकसभेच्या इलेक्शनाक. खंय गेली ती साफ नियत बीजेपीची? काँग्रेसीन चुको केल्यो काँग्रेसीन म्हणून भाजपा येयली न्हू. आयज भाजपा त्याच काँग्रेसीच्या दिशेन वयता, सगळ्या काँग्रेसवाल्यांक भाजपान घेता आणि साफ नियत म्हणून लोकांक सांगता. अशें हो प्रश्न तुला व्हेरी क्लियर. काँग्रेस मुक्त भारत म्हळ्यार कितें? काँग्रेस युक्त बीजेपी करप, काँग्रेस मुक्त भारता वाट्याची काँग्रेस युक्त बीजेपी करप. आता जशें हांवें हें केलें आमी कोणाक फोडूंक वचूंक ना. 2 तांचे आमदार नाका म्हणा आशिल्लें, नाका म्हणपाचें. कित्याक नाका म्हणटले? नाका नॉट एट ऑल. तुम्ही काँग्रेसवाले कित्याक घेता? 23 they were. We are into politics. We are into politics. Good governance. Okay. And in a cricket match, every run is important. तशें in today's political scenario, Every number is important. Every MLA is important. आणि जे आयल्या दोन्ही MLA ते म्हाका दिसता तांचेर कसलोच दाग ना. आणि भारतीय जनता पार्टीची लिडरशीप अशी आसा जशें ताणें म्हणलें साफ नियत सही विकास. तातूंत डेफिनेटली आमी आमच्या आमदारांक किंवा आमच्या खंयच्या मिनिस्टरांक आमची लिडरशीप कांयच चुको करपाक दिवची ना. आणि जे कितें डेव्हलपमेंट आज गोंयांत जाता जशें लेट मी जस्ट फिनिश. जशें आतां किशोर बाब म्हणटा फाटल्या इतक्या वर्सांचें जें डेव्हलपमेंट पेंडींग आशिल्लें तें माननीय पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदीजीच्या लिडरशिपीच्या अंडर आनी मनोहरभाईच्या लिडरशिपीच्या अंडर आज गोंयांत तें जावपाक लागलां. बरें. म्हाका रेल्वे एक सांगात की डोंट यू थिंक काँग्रेस इज एट फॉल्ट फॉर टू प्रायमरी रिजन्स? एक गजाल तुमचे पक्ष आनी पक्षाची लिडरशीप सदां स्टेटमेंट करत रावली की आमी गव्हर्मेंट फॉर्म करचे ना म्हण. आणि मागीर जेन्ना प्रसंग येता गव्हर्मेंट फॉर्म करपाचो तेन्ना तुमचो पक्ष लिडर चूज करपाक शकना. डोंट यू थिंक यू आर एट फॉल्ट इफ युअर MLAs आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड? आय एम नॉट सेइंग डिफेक्टिंग इज अ राईट थिंग, but don't you think your MLAs and you also being a MLA, you have a legitimate reason to be frustrated? Before I answer the question, I'll take you to two things. Then एक म्हणला ते दोन्ही आमदार होईले. Answer my question. I will answer. Yeah. Then म्हणला की दोन्ही आमदार ताण होईले त्यांक दाग ना म्हण. I'm happy about it. Yeah. Defectionाची उलयता आसतना now the issue is. Don't you think your MLAs have a legitimate right to be frustrated? One second. Defectionाची उलयता आसतना 5 years now the thing is that we should be able to debate it in the Supreme Court level somewhere where 5 years की एक आमदार elect झालो 5 years तो उरोन जाय काय ना. I think we have reached that level. Yeah. Second, new politics I think is required. The new leadership आम्ही एक तयार केली. I, Vijay Sardesai, Rohan, we started that movement. आम्ही new and grandfathers म्हणते आम्ही start केले. I think it failed. I'm personally saying it failed because what was expected from the new leadership, the people didn't get it. That means Vijay Sardesai, Rohan and myself, we failed to give the new leadership. In the sense that failed what to give was new dimension new to dimension to politics. Yeah. I'm openly admitting it. But this was, I always told Vijay Sardesai and Rohan also, see, our idea of having Your new role leadership was to stand out, Yes. not stand in.
somewhere Yeah. Vijay Sardesai, Rohan being on the ruling, and I being in the opposition, I think we have failed. Let us make a collective. One second. Let me answer your question. quickly. You don't want an answer? I want. That's why I'm pushing okay, you. now your answer. You Yeah. asked me a question. What question was it? My question is, don't you think your people and MLAs have legitimate right to be frustrated, considering the kind of statements your GPCC leadership has made, and your inability to choose a leader? The BJP board has already cracks. They are loading it more and Don't more. go to their boats. I'm on your boat. One second. Even if our MLAs are frustrated, Yeah. I don't think they have the right to go a more frustrated board. Michael Lobo and all those fellows, that side, what they are talking is enough. ओके म्हाका लास्ट दुर्गादास एकच गजाल सांग की हें जें राजकारण आसा तें तुगेलें अशेंच चालू उरपाचें कारण तुमचें सरकार जें केलां जंय आज ते 14/14 येवन उरुदी पयलीं आशिल्ली की ते सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आशिल्ले आनी सरकार तुमचे सारके पक्ष जर आज ह्या क्षणाक तांची वटेच्यान जर वतात जाल्यार दुसरी सरकार जावपाक शकता. So we are still, in spite of Congress and BJP being 14-14, we are still in a situation where there is a threat to this government permanently. फाल्यां तुमची फिरल्या तुमी वतले. म्हाका एकच गजाल सांगात हांव गोंयकाराच्या दृश्टींतल्यान विचारता की स्टेबिलिटी आनी एक सर्टन लेवल ऑफ आयडियोलॉजिकल फावंडेशन ह्यो दोन गजाली राजकारणाक पाळप खरेंच इतली कुस्तार आसता कारण तुमचे लिडर आनी तुमचे पक्षा कडच्यान तरी तुमी गोंयकारपण म्हणे इतली कुस्तार आसता पयलीं हांव फायनल ना फायनल हय. 2 मिनटां दी म्हाका. दोन खूप कमी आठ पयलीं ताणें म्हणलें की विजय सरदेसाय आनी आपूण आनी रोहन बाब फेल जालो म्हणून. फेल जावना. इलेक्शना रिजल्टा पयलीं 10-15 दिसां पयलीं एक स्टेटमेंट आयलो एका ग्रँडफादरा कडल्यान की आमी सरकार करतले गरज पडल्यार गोवा सुरक्षा मंच जे आरएसएस गोवा फॉरवर्डावर आमी सरकार म्हणून आमकां पॉलिटिकल स्टँड घेवचो पडलो. वन पार्ट. नाव कमिंग टू आमी रिजनलिझम म्हणल्यार कितें आमी रिजनल पार्टी. Regionalism is all about aspiration of development and continuum of development. बाब मनोहर पर्रीकराक आमी ताणे डिफेन्स मिनिस्टर आसतना फंड्स हाडलेत. मुख्यमंत्री जाल्या नंतर खूपशे फंड्स जवळ 20,000 कोटीची कामां PWD मार्फत ताणे हांगा चालीक लायल्यात. रिजनल इज ऑल अबाउट रिजनलिटी. हे आमचे कितें म्हणटात ताका एस्पिरेशन ऑफ कंटिन्युअम डेव्हलपमेंट आनी हाच्या खातीर आमी तांच्या बरोबर आसात. गोवा फॉरवर्ड वॉन्ट्स फाल्यां केंद्राक ते आयल्यार तुमी तांकां सोडटले. गोवा फॉरवर्ड वॉन्ट्स आय एम व्हेरी क्लियर. फाल्यां केंद्राक तांचे सरकार आयल्यार तुमी सोडटले. गोवा फॉरवर्ड इज ऑल फॉर क्लीन ग्रीन and smart ते government. कळ्ळें. That's a good slogan. सरकार येवचे ना कारण ते हांगा जशे झगडटात हांगा एक पप्पू लीड करता तसो थंय एक पप्पू लीड करता. केंद्रान म्हणजे सरकार हांव इतल्याचेर One last point I want to make. Last point. See, when I said that we have failed. I don't have time. One second. When I said we have failed, I can still tell you there is time to correct it. We got another 3 years. बरें म्हाका फायनल 30 seconds. फायनली एट द एंड ऑफ द डे गोंयचो जो वोटर आसा तो सुप्रीम आसा. गोंयच्या वोटरान ही मॅन्डेट आज दिल्या म्हणून आमकां सगळ्यांकूच हें आज भोगचें पडटा. आनी परतो बरें कंटिन्यू रजनाथ गोंयच्या वोटरान हें अशें हंग एसेंब्ली हाडिल्ली. तूं वोटराच्या माथ्यार मारता ना हांव वोटराच्या माथ्यार मारना. आज सुद्दां पळय तो म्हणटा न्ही हें जाल्यार रिजायन पळय जें जाल्यार तांकां परते आज गोंयच्या वोटरा कडेन वचपाक जाय. सो गोंयच्या वोटराक जर ती चूक दिसता तो डेफिनेटली त्या मनशान आय एम स्टॉपिंग ऑन दिस नोट. वायस द परफेक्ट नोटाचेर दत्तप्रसादांनी एंड केला की अल्टिमेटली लोकशाही भितरलो राजा म्हळ्यार जनता, राजा म्हळ्यार प्रजा. अशी परिस्थिती भितर जर जें घडटा म्हाका दिसता प्रत्येकाच्या मनान एक सर्टन लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन आज आसा. ज्या तरेची राजकीय परिस्थिती सद्या आसा तें फ्रस्ट्रेशन जर आसा जाल्यार ते मतांतल्यान दिसचें. कारण म्हाका एकूण सगळी डिबेट आयकतकीर एक दिसतानी किशोरूय एग्री जातलो. प्रत्येक राजकीय पक्षाक आनी राजकीय लिडराक एकच भाशा कळटा ती म्हळ्यार मतांची. ती भाशा तुमी स्पश्टपणान उलोवचें इतलेंच मागता आनी थांबता. आयले इतली बरे तरेन मुद्दे मांडले. थँक्स अ लॉट. पळयत रावत. नमस्कार.